पयरच शुक्रार दीस रातचो 3 खांबे आणि 1-2 स्पॅन हे बोरये पुलाचे पडले ओल्ड ब्रिजाचे आणि ताजे नंतर आज परत एक 5-6 दीस भितर काल पोलीस येवन हांगा रिपोर्ट PWD येवन पोलिसांक रिपोर्ट केलो की अशें पुलाचें कंडिशन आसा तें सामकें वीक आसा आणि पोलिसांनी बोरी पंचायतीक एक लेटर केल्लें आसा की हांगा जे पोंच्यान सकयल्यान ज्यो बार्जी बी वता आनी हांगा रेंव काडपाची चालू आसा तेन्ना तो जो पार्ट कितें उरला पुलाचो तो सामको आतां डेंजरस जाल्लो आसा आनी तो एनी टायम कोसळूंक शकता. म्हणटर आतां आमची खूब वर्सां जाली डिमांड आसा की हो पूल परत सारको करून 4 व्हिलर्स लायट मोटर व्हेकल्स आनी 2 व्हिलरां सोडचो म्हणून. पूण आज पर्यंत ताजेर सरकारान कांयच एक्शन घेतलें ना. पूण आज परिस्थिती अशी आसा की नवो पूल आसा तोय खंयच्याय टायमार कोसळपाची शक्यता आसा. ताका जवळ जवळ 30 वर्सां जालीं आनी हो पुलाचे जर आतां हांगा फाटीं दिसता पळय आतां की एक खांबो सामको मोडपा परिस्थिती पाविल्लो आसा. फुडलो तो पडलोच आसा आनी हाजे फुडें मोठी दुर्घटना जावचे पयलीं सरकारान हाजेर कितें तो उपाय करचो. हो पूल आसा तो पयलींचो आसा तो सामको काडून कंप्लीट काडून त्या जाग्यार एक नवो पूल बांदचो अशी आमची मागणी आसा. कित्याक आतां ट्रॅफिक खूब वाडिल्लें आसा बोरयेक. ऑलरेडी बोरये पुलार तेवटेन पर्यंत 4 लेन्स रस्तो बी जाल्लो आसा. आतां कमीत कमी आतां येवच्यान 4 लेन्स एक पूल येवन परत बोरयेचो रस्तो वाडपा जाय आनी इतले कारणान ट्रॅफिक सुरळीत जातलें. वयर जेन्ना रावलो गाडी जेन्ना वता तेन्ना भरपूर वायब्रेट जाता आनी आमी जेन्ना ते हांचे कडेन उलयले तेन्ना कळटा की ताजे भितरले जे थोडे जॉयंट्स बी आसा ते आतां ते रिपेर करता म्हणटा. पुलाचे ते म्हणटा की 40 ते 50 वर्सां लायफ म्हणटा पुलाचें. आतां ऑलरेडी हाका 30 वर्सां जाल्लीं आसा. हो एक्स्ट्रा खर्च करून ताजो कांयच फायदो ना. कित्याक जे कॉस्टान तो 1986 पूल बांदिल्लो म्हणजे जवळ जवळ 30 वर्सां जालीं पयर त्या कोतान ताजी आनी गॅरंटी चड ना. एक तर तो काडचें नाजाल्यार हो तेणी सारको करून चलोवचो परत. ती हें वॉल तशें जाता तेंच्यान अशें वॉल जाता तेन्ना तेंगे ते भरकटता त्यो दुखयाचेर तेंकां कळना. हांगा नेटूय चड लागता दोनूय सायडी एकूच कडेच्यान वयता न्ही बारज्यो तितलेच कुडक्याक खोलाय आसता तें.